भाजपा हो उत्तर भारत केंद्रीत पक्ष असे लोक म्हणटाले, पण आता दक्षिणेतल्या राज्यांनी भाजप पक्ष कार्यरत जावपाक लागला। केरळान भाजपान आपले खाते यशस्वीपणान उगडला। 12 लाख मतदारांतल्यान फाटले फावट आमकां 4 लाख वांगडी मेळे हो विक्रम आशिल्लो। आता आनिकूय वांगडी मेळटले अशी आमी अपेक्षा दवरतात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आज आमकां जगात भारतीय जनता पार्टी व्हडली आसा, सगळीकडे मेंबरशीप जायत आसा आणि ज्या साऊथ इंडियेत आमी म्हणटाले की पयलीं ही नॉर्थ इंडियेतूच भारतीय जनता पार्टीचे आज ओडिशा सारकेल्या आमचें सरकार आयलें हो आमकां मोठो अभिमान आसा। केरळ सारकेल्या राज्यांत आमी आमचो अकाउंट ओपन केलो होय भारतीय जनता पार्टीक अभिमान आसा। तामिळनाडू सारकेल्या राज्यांत आमी आमची वोटिंग पर्सेंटेज वाडयली, फुडले फावटी विधानसभेत भारतीय जनता पार्टी थंयसरूय एंट्री जातली हाची आमकां खात्री आसा। म्हणून त्या तत्वाचेर पुराय देशभर ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचे खूप मोठ्या प्रमाणात लोक भारतीय जनता पार्टी कडेन येत आसा। माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल जे मोदी सरकार एनडीए सरकार फाटली 10 वर्सां जे काम करता इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स गेल्या 60 वर्सां कोणीच करूंक नाशिल्लें तितक्या बऱ्या पद्दतीचे सरकार आज माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात चलता। म्हणून प्रत्येक जाण जो नवीन मेंबर जातलो ताका अभिमान आसा की हय म्हजें सरकार जे आसा ह्या देशांत बरें काम करता। हांव विशेष करून आव्हान करता 18 ते 24 वर्सांतल्या वयोगटांतल्या यंग यूथ भुरग्यांक, कारण आज जो 18 वर्सांचो भुरगो आसा तो 2014 जेन्ना आमी मेंबरशीप केल्ली तेन्ना तो जवळपास 10 वर्सांचो भुरगो आशिल्लो। तेन्ना ताका मेंबरशीप करपाची ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ली, पण आज मेंबरशीप करपाची ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली। म्हणून काँग्रेसीच्या कार्यकाळात केल्ले करप्शन घडे कदाचित ताका खबर आसचेना। केंद्रात खूप मोठ्या प्रमाणात 2014 सरकार येवच्या पयलीं कशा पद्दतीन म्हणजे सरकारात चलताली हे ताका खबर आसचेना। कशा पद्दतीन देशाची गती थांबलेली आता ती गती डबल गतीत चलपाक लागलेली आसा ती ताका खबर आसचेना। म्हणून आमी 18 ते 24 ह्या वयोगटांतल्या भुरग्यांनी बी म्हणजे कंपॅरिजन ऑफ देन गव्हर्नमेंट आनी कंपॅरिजन ऑफ आतांच्या गव्हर्नमेंटाच्या मदीं करचें आनी नक्कीच तांकां कळटलें की आतांचो सरकार कशा पद्दतीन चालू आसा।